Of course, its name is changing. Ask the organizers why you are doing so. Because they frankly told me that the person who dedicated for the starting of this institution and these great achievements, they want to put it in black and white, and that is why 50th year they are changing the name. So I declare that the name of this institution is declared now onwards, it is declared as Vasant Joshi Arts and College of Arts and Commerce. As the Chancellor of the University, I extend my sincere support for this institution, since it is told that so many new entrants to this college from during the last 50 years, they come up to the service of the people, and many persons, they are in the process of the achievement, and I am very happy to say that this institution is a reputed institution in Goa. हांव थंय आसा ह्या सगळ्या हाजो एक कितें म्हणल्यार सो तेन्ना जेन्ना 71 जेन्ना सुरू जालें तेन्ना म्हज्या बापायन सांगलें की कोणाचें आमच्या फॅमिलीचें किंवा म्हजें नांव न दिता थंय सगळ्या लोकांचे कडेन मुरगांव तालुकान तेन्ना कॉलेज नाशिल्ली आनी आमकां सांगलें गेलें की एका वर्सा भितर तुमी तें कॉलेज उबें करूंक जाय. आतां जागो सोदतलो बिल्डींग बांदतलो 1 वर्स जालें ना म्हणून आमी आमच्या ऑफिसांचें एक्सपेन्शन थांबयलें आनी आमगेल्या म्हणजे बापायन श्री वसंत जोशी वयले 2 मजले दिले. 13 वर्सां थंय कॉलेज चलतालें, 13 वर्स. आनी तांणी मागीर भाऊसाहेब मांदोडकरान आमकां सांकवाळ दाबोलीम पंचायती कडल्यान हो कोमुंदती कडल्यान पंचायत न्ही कोमुंदती कडल्यान हो जागो आमकां लिजाचेर दिल्लो आसा. इतिहास असो की तेन्ना जे कितें म्हणया ताका लोक भारावलेले आसता जेन्ना कितें नवी गोश्ट करता पळय ती फुडें खंय वतली तुमकां तेन्ना कल्पना नासता. म्हणटकूच त्या वेळाचेर सगळ्यांनी आमच्या सोसायटी मुरगांव लोकांनी उबें केलां म्हणून ताका मुरगांव एड्युकेशन सोसायटी आनी फुडें कांयच दिलें ना. 50 वर्सांनी जेन्ना आमी ताजेर विचार करतात किंवा ती लोक उलयतात आमकां बाकीचे सगळे कितें सांगतात अरे ताजें येदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन ताजें कितें तरी करा मरे ताजें कितें तरी म्हणा मरे अशें सगळ्यां कडल्यान विनंती येवपाक की आतां सगळे ते त्या वेळेचे भुरगे आतां खूब सिनियर जाले त्या सगळ्यां कडल्यान येवपाक लागले म्हणून मागीर सोसायटीन एक डिसिजन घेतलें आनी ताजें नांव कांय व्हडलो बदल न करता मुरगांव एज्युकेशन सोसायटीज तातूंत फक्त वसंत जोशी हो इतलोच शब्द एक्स्ट्रा घाला. कॉलेज म्हणटा तें डे टू डे चलता आमी आतां जवळ जवळ 50 वर्सां चलयता म्हणटकूच म्हाका 50 बॅचीस भायर सरल्यो आनी ते भुरगे कोण कोण खंय खंय जाले पूण हांचो सगळ्यांचो इतिहास बरोवन दवरप म्हणटा पळय हो एक खूब म्हत्वाचो भाग आसा. म्हणून आमचें एक खूब कितें म्हणया नशीब की आमगेले पयले प्रिंसिपल जे कॉलेज घडणावळ जाली जी घडले त्या वेळा पासून आमचे बरोबर आसा आजूय आमचे बरोबर ते आज म्हाका सांगपाचें उद्देश म्हळ्यार आज खरें म्हणजे तांचो 89वां वाडदिवस तेन्ना ते आमचे बरोबर आसात आनी तांणी हें सगळें स्वता पळयल्ल्यान स्वता एक्सपिरियन्स अनुभवल्यान आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमी तुमचे सगळे अनुभव आनी तुमकां पयले पासून कोणे कितें याद जाता तांकां सामकें नांवान याद जाता इतले सगळे आमचे कडेन व्हडले लोक वाचक म्हणजे व्हडले साहित्यीक व्हडले कलाकार व्हडले पॉलिटिशियन व्हडले गव्हर्नर सगळे हांगा येवन गेले. तांचो सगळ्यांचो इतिहास आनी आमचे कडेन एक बरी गोश्ट आसा कॉलेजान की ताजे फोटो आसतात त्या सगळ्यांचे आमी एक कॉफी टेबल बुक सारकें तांचें पुस्तक काडलें तातूंत सगळ्यो फोटो आनी आज फक्त त्या प्रिंटरान आमकां फक्त 10 कॉपी दिल्यो पूण आज तुमकां हांव कॉपी दिवंक शकना पूण प्रेसाक आमचे कडल्यान एक कॉपी अवघ्या काही दिसा तुमचे कडेन येतली ती पळयतकच तुमकां कळटलें की आमी कशें सुरू केल्लें म्हणजे तातूंत बॅरन जागेचो फोटो आसा पासून. सो हेतू आशिल्लो की 50 वर्सांचो इतिहास जो आसा तो कोणे तरी आनी तो ऑथेंटीक मनशान ताणें हें सगळें अनुभवलां त्या मनशान तो बरोवचो त्या प्रमाणे सरान तो बरयला आनी ह्या पुस्तकाचो उपयोग आमकां एक रेकॉर्ड म्हणून ताका म्हणटात की तुमचो इतिहास खंय तरी दवरलो आसता असो आमचे कडेन आसतलो. काही भुरग्यांक ताजे विशीं म्हायती मेळटा आनी आमी खंयच्यान खंय गेल्या आमी तें कॉलेज सुरू केल्लें
ते वास्को जी आमची ऑटो सर्वीस बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेच्या 3rd and 4th फ्लोरचेर ऑफिस केल्लें. थंयच्यान आमकां इतली बांदेकर बाबा कडल्यान गिफ्ट मेळिल्ली व्हडली बिल्डींग आसा. सुवर्ण बांदेकर तांच्या फॅमिली ट्रस्टान आमकां ती दिली. आज मॅनेजमेंटचें शिक्षण दिवपाक ती जवळ जवळ उत्कृश्ट बिल्डींग आनी हांगा जे मॅनेजमेंटचे काही ग्रुप्स आसा ते हांगा येवन तांचे क्लासीस तांचे प्रॅक्टिकल्स बी सगळे हांगा करतात. सो आमकां एक अभिमान दिसता की आमची ग्रोथ 50 वर्सां आनी ताजो इतिहास म्हणून हें सगळें आमी आमकां ताजो इम्पॉर्टन्स कळटालें. हें फक्त शब्द अशें दिसले. तातूंत पयली बॅच जी जाल्ली 1972 त्या 300 भुरग्यांची नांवां थंय तातूंत आमी तुका बरोवन दिल्ली. पूण ते भुरगे खंय कोणी जाल्ले आसात व्हडले भुरगे जाल्ले आसात तांकां कळटले आनी तांचे रेकॉर्ड आमचे कडेन आसा. सगळ्यांचो रेकॉर्ड आमचे कडेन आसा पूण आमी दिवंक शकना. पूण जितलो रेलेवंट आसा तितलो सरान थंय घालूंक सांगलो. तांचे प्रमाणे तांचे संपूर्ण 50 वर्साचे इतिहासाचें पुस्तक तयार जालें. जो समारंभ जालो न्ही तो एकदम मन भुलवणो आनी काळजाक खूब खूब खोस दिणारो असो समारंभ जालो. ते बूक तयार करपाक बरेच परिश्रम घेतला. इतलेच तर खूब लोकांनी परिश्रम घेतला. म्हणजे भाषण सादेसाई, परेश बाब, ललिताबाई, प्रोफेसर सुदालिया बुर्डादे आनी खूब खूब परिश्रम घेतले. आमच्या प्रिंटरान रामा हळर्णकर ताणें खूब परिश्रम घेतले आनी तातूंत तांच्या सगळ्यांच्या परिश्रमांतल्यान जें बूक तयार जालां तें खूब म्हणजे बोलतात बऱ्या पैकी प्रिंटींग वर्क जालां. ताचे जे प्रोडक्शन वॅल्यूज आसात ते बऱ्या भशेन राखल्यात. दुसरी एक व्हडली बरी गजाल म्हणजे स्वता जो एक ऑथर प्रसिद्ध म्हणजे हिंदुस्थानांत प्रसिद्ध असो ऑथर बऱ्या पैकी वक्तो विद्वान मनीस स्टेट्समॅन गव्हर्नर साहेब हांणी त्या पुस्तकाचें अनावरण करप त्याचं प्रकाशन करप ही एक अत्यंत भाग्याची गजाल. त्याच बरोबर आमचो मित्र भाई बावजो जो ज्ञानपीठ अवॉर्डी साहित्यातलो एक व्हडलो दिग्गज असो मनीस ताणें ह्या समारंभात भाग घेवप ही सुद्दां खूब खोशयेची गजाल. तरी असो एक शुभमंगल योग म्हज्या आयुश्यांत आयलो. एक पुस्तक तयार जालें. पुस्तक बऱ्या पैकी श्रीमंतील अशें ताचें अनावरण जालें. सगळे म्हजे मित्र इश्ट आमच्या समाजातले दिग्गज अशे मनीस वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले हांगा उपस्थित रावन पुस्तकाचो स्विकार केलो. पुस्तकाचो सत्कार केलो. म्हजोय बी सत्कार केलो. ह्या बद्दल हांव सगळ्यांचो मना पासून खूब 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 आभारी आसा. देव सगळ्याचे बरें.